वर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, ग्लाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां पावस जाला जो सवांजेल 20 अध्याय 19 आणि 1 म्हणसर. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. तेच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान दारां दांबून भितर एकठांय जावन आसले तेवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयलें. सोमयान देखतस सीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षसिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगतान नातलोलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें गेले शिवाय हांव सत म्हणसोना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगता आसलो. दारां दांबून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगार सत म्हण. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटाय न्हय, पळय नासतना सत म्हणटा तें कितले बागी. आज जेजू परत सिसांक दिश्टी पडचे आनी तांकां पवित्र आत्मो दिवचो आनी तांकां अधिकार दिवचो की तें पुरा संवसारांत कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली. कुमसाराचो सक्रामेंत तांकां तो दिता. कुमसाराची तांकां एनॉयंटींग, ते अभिशेक तो दिता. आनी थंय त्या टायमार एकलो सीस नातलो तोमास. पूण तोमास आसल्या वेळार परतेक जेजू दारांत दांपून आसतना भितर येवन रावता. म्हळ्यार पुनर्जिवंतपणाची कूड जेजूची जावन आसली. ती कूड खंयच्याय रितीन, खंयच्याय संगतीन, खंयचे कडेन ती भितर येवंक शकताले, कित्याक ती पुनर्जिवंत जाल्ली कूड. देखून आमकांय सगळ्यांक हाचे वरवीं कळटा, आमकांय समेस्तांक पुनर्जिवंतपण आसा आनी आमकांय ती पुनर्जिवंतपणाची कूड जेजू दिता. देखून तो रुपांतर जावन सिसांक दाळा दाखयल्ले ते ताबोर दोंगरार. देखून आज आमी समजून काडया, आज काकुळतीचें फेस्त संवसारभर आमी आचरण करता. आनी जुआंव पावल दुसऱ्यान एक भक्तीपण आमकां पवित्र सभेक दिल्लें. आमच्या कुटुंबां हाचे वरवीं जायतीं कुटुंबां बचाव जालीं. जायतो लोक बरेपण जोडटा. जायत्या लोकांचे समस्या परिहार जातात. कोणाक काकुळत मेळोंक नजो की तसल्यांक सयत काकुळत मेळची ह्या काकुळतेच्या भक्तीपणाद्वारे. आनी आज संवसारभर ह्या प्रत्येक जाण पास्कांच्या फेस्तांच्या उपरांतल्या आयतारा हो काकुळतीचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना सगळ्या संवसाराचेर काकुळतू मेळटा. देखून जेजून थोडी सांगलेली सतां सिस्टर फौस्तिना गुगलापी केल्ली ती आमी तिच्या डायरींत वाचल्यार कळटा. जेजू कितलो पातक्यांचो मोग करता. कळल्या पातक्यांक नासाच्या वाटेर आसलेल्यांक म्हज्या काकुळतेद्वारे हांव फाटीं हाडटा म्हणटा स्वामी. देखून काकुळतीच्या भक्तीपण हर एकल्याच्या कुटुंबांत बारीक गरजेचें. आनी काकुळतीचें एक पायनेल आमी कुटुंबान दवरल्यार, घरान दवरल्यार तें कुटुंब बचाव जातलें. खाली पायनेल दवरलें पावना, तें भक्तीपणी आसूंक जाय त्या घरांत. देखून काकुळत आज आमी प्रत्येक जाण सगळ्या संवसाराचेर मागता आसतना आज काकुळतीच्या फेस्ताचो संभ्रम आनी व्हडा धाबाजीन आचरण करया. आनी प्रत्येक जावन आज आमी विशेश तरेन मागया मोगच्या भावा आनी भयणी. कोण पुरा पातकान पडले. आतां आज एक 9 दिसाच्या 9 आखेर जावन आमी फेस्त आचरण करता. 9 दीस नामण्या वयर कितें इंटेन्शनां जेजून फावस्तिनाक दिल्लीं त्या इंटेन्शना खातीर आमी मागला. त्यो सगल्यो संगती त्या दिसा त्या संगती खातीर आमी भेटोवन दिल्ले आसात, नवें केल्लें आसा. तर आज विशेशतावन त्या फेस्तांती आमी संभ्रम आचरण करया आनी प्रत्येक जावन हर एका मनशा कुळाचेर देवाची काकुळत आनी कृपा आज आमी मागया. देखून कोण पुरा जेजूक आमच्या जिवितांत या, तांच्या कुटुंबांत या, तांच्या घरांत तो जेजू वयर उबारतात की तें कुटुंब बचाव जातलें.
ते कुटुंब बचाव जाले. खंयच्या परिस्थितीत तुम्ही आसोंक पुरो, या खंयच्याय घडये तुम्ही देवाची काकुळत मागता आसतना जेजू बिलकुल ताची काकुळत इन्कार करिना. आनी कसल्या मारेकार प्रत्येक जावन दारून जाल्लेल्या काळजाच्यांक सयत जेजू काकुळतीन परिवर्तन करता, तांचे दारून जाल्लें काळी सयत मोवाळा येता. देखून जायतीं द्रश्टांत आसात म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्लीं दैवीक काकुळती वरवीं अजापांनी अद्भुतां जाल्लीं. मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सयत जेजूची काकुळत बाचाव केल्लीं जायतीं गणितां हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्यान. देखून हांव एक दैवीक काकुळतीक व्हड एक साक्ष जावन आसा तुमचे मुखार हांव. कित्याक दैवीक काकुळचें भक्तीपण आमी सदारण ह्या 25 वर्सांत हांव हरये कडेन चलोवन आसा. हरये कडेन आमी एक दैवीक भक्तीपण आमी प्रत्येक जावन व्हरती आसा. जायत्या इगर्जांनी आमी दैवीक भक्तीपण प्रारंभ केल्लें आसा. अजुनूय तें चलती आसा दैवीक भक्तीपण. देखून हरयेकल्यांनी, हरयेकल्यांच्या घरांनी, हरयेका फिरगेच्यांनी हें दैवीक भक्तीपण खंडीत जावन आसा जायजें असलें एक प्रत्येक जावन इरादो आसलो पापा जुआंव पावल दुसऱ्याचो. आनी तसो इरादो खंडीत आमी जारी करया. दैवीक काकुळतीक आमी वेंग मारया. दैवीक काकुळतीचें भक्तीपण आमी आमच्या जिवितांत मानून घेवया आनी तें आमच्या जिवितांत जारी करया. आनी दैवीक काकुळत हरी एका संवसाराच्या सगळ्या पातकी लोकांचेर आज आमी मागया. आनी हरी एक आत्मे बचाव जावं दीत आनी जेच्या दैवीक काकुळतीक हरी एक आत्मे आडया आनी तांकां समेस्तांक बचाव जावची कृपा आदार सर्वेस्पर देव आपल्या पुताच्या काकुळते मारिफात तो तांकां हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेलें हांव बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मेरये कृपेन बरलेले सुमतीजे सांगाता श्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगतशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी दैवीक काकुळतीचे संतोश बरी फेस्त तुमकां समेस्तांक मागता आनी जेजूची दाराळ काकुळत आमचेर आनी तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर देवण येवन दिवन मागता.